नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पाळी जिल्लो पंचायतीचो उमेदवार सुंदर नायक हाच्या प्रचाराक जाल्ल्या नेटान सुरवात. गोंयांत ह्या फावटी जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत फक्त भाजपाच मारतलो बाजी, मुख्यमंत्र्याचो दावो. महाराष्ट्रांतल्यान ओमकार हतीन परतून केले गोंयांत एंट्री. येताच उगवे वाठारांतल्या पिकावळीच्या नाशाडी सयत गाडयांचेय केले बरेच लुकसाण. लाटंबरच्या विरोधक एकठावले. भाजपाच्या विरोधात सर्वसामान्य उमेदवार उबो करपाचो निर्णय. पत्रकार परिशदेत आदलो आमदार नरेश सावळान दिली घोषणा. अनमोड घाटात अवजड ट्रकान बॅरिगेड्साक दिलो धपको. ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी क्लिनर जखमी. उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केले भरती. वाळपय रस्त्यार चिखल जाल्ल्यान 2 दुचाकी चालकांक निसरून जाली दुखापत. नव्या उदका पायपलायनीचें काम चालू आसतना फुटली पायपलायन. हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी. आणि आता खबरो विस्तारात. निमणे काँग्रेसीक जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवारी वळेरी जाहीर करपाक मुहूर्त मेळ्ळो. काँग्रेसीन आपले जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. पयल्या वळेरेंत उत्तरेंत 7 जाल्यार दक्षिणेंत 4 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. 2022 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेंत आरजीपीक कुडतरी, कालांगूट आनी चिमला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळिल्ली. आतां जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर ह्याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजेपीक मोठो धपको बसला. जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाहीर जातकच निमणे काँग्रेसीन मंगळारा पहिली उमेदवारी वळेरी जाहीर केली. सगळे मेळून पयल्या वळेरेंत वट्ट 11 उमेदवार रिंगणात आसात. उत्तर गोंयांत 7 उमेदवार रिंगणात आसात. कलंगुटे बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय कार्मेलिना फर्नांडिसाक उमेदवारी. सुकूर साहिल मांद्रेकार. रेश मंगूस बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय सोनल मालवणकराक उमेदवारी. ताळगांव एसटी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय विजू दिवकराक उमेदवारी. चिमला बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय शेजल कलंगुटकाराक उमेदवारी. पाळी ओबीसी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय भानुदास सोननायकाक उमेदवारी. केरी एससी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय आयुष केरकाराक उमेदवारी. दक्षिण गोंयांत 4 उमेदवार जाहीर केल्यात. उसगांव गांजे बायला आरक्षीत मतदारसंघ, थंय मनीषा उसगांवकाराक उमेदवारी दिल्या. वेळी जुलियो फर्नांडीस. कुडतरी ओबीसी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय अलेक्सिनो दी सिल्वा हांका उमेदवारी दिल्या. तशेंच सावर्डे एसटी आरक्षीत मतदारसंघ, थंय राजेंद्र शिरोडकराक उमेदवारी दिल्या. मजगती काँग्रेसीन आपली उमेदवारी वळेरी जाहीर केल्ल्यान आरजीपीक बरोच धपको बसला. कारण 2022चे विधानसभा वेंचणुकेत आरजीपीक कुट्टरी, कलंगूट आनी चिमला मतदारसंघांतल्यान स्पर्धात्मक मतां मेळिल्ली. आता जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर ह्याच मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केल्ल्यान आरजीपीचेर ताण आयला. काँग्रेसीन विश्वासात घेनासतना हे पावल उबारिल्ल्यान आमकां शॉक बसला. आमी आमचो युती धर्म पाळ्ळा. ह्या विशयाचेर पयलीं पक्षा कडेन बसका घेवन उलोवप करतले, उपरांतूच काँग्रेसी कडेन उलयतले, अशें आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान सांगले. आयकात मनोजाचे म्हणणे. आनी आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक. तेंच्यांनी आवड केला ना ते खबर ना. आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून, वांगडा बसून करया, वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून. हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आसा. जर तेंच्यांनी केला जाल्यार सो आमकां पळोवचें पडटलें, उलोवचें पडटलें. कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअली जर तेंच्यांनी केला जाल्यार. मात आसा तुमी एलायन्सान आहा तुमी? आमी आसा न्हू, एलायन्सान आसा. एलायन्साचे टॉक चालू आसा. म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून. की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलेलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून, वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले, वांगडा लिस्ट येतली म्हणून. दिस इज शॉकिंग न्यूज. काँग्रेस लिडर म्हणटात तुमी चड थंड पडल्यात म्हणून, तुमचे वटच्यान काय आवाज येना म्हणून. आमी थंड कशे पडटले? कांयच सगळ्यांत चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन.
आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा आनी काँग्रेसीन आपलं हें घेवपाक जाय. आमी आमची सिटां दिल्ली आसा, आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू. काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय. आमी बोवाळ घालून आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा. आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडली, काँग्रेसीक सोडली, दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली, तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले. आमच्याय भुरग्यांक दिसतालें की ते सीट कॉन्टेस्ट करपाचें. पूण तेचे मिटींग्स आमच्या ऑफिसान, तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले. भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय, सांगपाक जाय, सगळें सांगलें. पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना, मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना, मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना. सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें. फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून, हे बीजेपीक उडोवपाक लागून जें दुसऱ्या पार्टींनी केल्लें आसा. आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा, तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले, सगळे गजाल जाल्ल्या. आमी तरी करूंक ना. आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय. एलायन्साचे टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना. सगळें आमी आजून मेरेन पाळल्या. आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना. आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां पोट लागलो, 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून. आमचेरूय आसा पूण आमी रावलो काँग्रेसीन आउट केला. इट्स शॉकिंग. काँग्रेसीन शो केलो म्हणटा तूं. पळय इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितल्या, कितें आहा, कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून. सो आमी ते तरी मोडपाक शकना. पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर मोडटा. आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून. आमी तेंकां लागून आतां इतले दीस तुमकां सिटां आहा पळय ती कितली हे गेल्ली ना पळय तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो, तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंूय ते सांगलेलें की असले फॉर्म्युला आमी 10 30 तशें ते जायना. हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा कितें आहा तें पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय. बेश्टी नांवांक 10 ते वाटे न्हू, नुस्त्याचो वाटो न्हू तो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पाळी जिल्लो पंचायतीचो उमेदवार सुंदर नायक हाच्या प्रचाराक नेटान सुरवात जाली. ह्या फावटी लेगीत गोंयांत दोनूय जिल्लो पंचायतीचेर भाजपाचेच कमळ फुलतले आनी ट्रिपल इंजिन सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंयची उदरगत जातली. तशेंच पाळी मतदारसंघात 80% परस चड मतदार भाजपाक मतदान करतले आनी पक्ष भोवमतांनी जैतिवंत जातलो असो दावो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. आमच्या बरोबर आसा आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. आयज गोंयाची धुरा वेवस्थीतपणान सांबाळटा हें सगल्यांक खबर आसा. आनी आयज ह्यो म्हाका जो भारतीय जनता पार्टीचो पाळी मतदारसंघात जी उमेदवारी दिल्ली आसा ही आमच्या संबंध मुखेलमंत्र्याच्या आशिर्वादान आनी आमची कोर कमिटी आनी तुमी जे लोक हांगा आसा ती तिकेट जी आसा ही तुमकां तिकेट आसा. ही तिकेट म्हाका भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हें तुम्हा सगळ्या लोकांचें कमळ. तेन्ना तुमी सगळे जाण लोक ह्या जे कितें भारतीय जनता पार्टीचे जे कमळ जे तुमच्या मुखार येयल्लें आसा त्या कमळाक तुमी कशें कितें आनी कितके हितून हाडपाचें हें सगळें तुमचे कडेन आसा. आनी तुमी हें करून आमचे दोतोर जे आसा तांकां सबंद गोंयांत फुडले 39 मतदारसंघ जे ताका ह्या सांखळी मतदारसंघात कांयच काम करचें पडनासतना ताका 39 मतदारसंघ ताका हे सबंद गोंयभर भोंवपाक आमी सबंद सांखळी मतदारसंघाचे लोक दितले अशी लक्ष्मी नारायणाच्या देवाचे आशिर्वादान तुमच्या आशिर्वादान एक माझी मानव. जिल्हा पंचायतीच्या प्रचाराचो नाल आम्ही देव लक्ष्मीनारायणाच्या देवळात आज सकाळी 9 वरांचेर दवरता आणि तुम्ही असंख्य संख्येत हांगासर खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित झाले. तुमच्या सगळ्यांचे हांव पयलीं मनापासून स्वागत करता. हेच दाखोवन दिता की तुमचो मोग हो भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, तुमचो मोग हो डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आसा. आणि जशें आत्तां सांगलां हांव चड वेळ उलोवचो ना. फुडल्या 18 दिसाच्या कार्यकाळात येता त्या 20 तारखे दिसा निवडणुका आसा आणि आमकां सगळ्या जाणांक एकूच याद दवरपाक जाय येता त्या 20 तारखेक आमी तर मत मारतले कमळाचेर. बट ह्या फावटी म्हणटा तशें निर्विवाद बहुमत हे पूर्ण गोंयभर आमकां मेळटलें. बट रिकॉर्ड ब्रेक मतांनी आमकां पाळी मतदारसंघ जिखपाक जाय. ह्या फावटीची लीड जी आसा ती आमकां असंख्य मतांनी म्हणजे आमच्या विरोधात जो रावतलो ताका कळून चुकपाक जाय. हांगासर कमळा शिवाय दुसरो पर्याय ना हो आमकां दाखोवन दिवपाक जाय. झेडपी वेंचणुके खातीर लाटंबारचे मतदारसंघात भाजप विरोधात सर्वसामान्य उमेदवार उबो करपाचो निर्णय जाल्लो आसा. सर्वसामान्य उमेदवार म्हणून काँग्रेसीच्या तिकेटाचेर फाटली वेंचणूक लडयल्ले मेघश्याम राऊताच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जाल्लो आसा. सोमारा सांजे 6 हांगासर घेतिल्ले भरगच्च पत्रकार परिशदेत माजी आमदार नरेश सावळ हाणें पत्रकार परिशदेत मेघश्याम राऊत हांच्या नांवाची घोशणा केली. तुमकां सगळ्यांक सांगपाक म्हाका खूब उमेद जाता आमच्या ह्या सगळ्यांच्या वतीन आणि जितले लाटंबारचे मतदारसंघातले जितले पंचायती येता त्या 5 पंचायतीच्या वतीन
आयज आनी आमचे जे वेल विशर्स आसा सपोर्टर्स आसा तेंच्या वतीन आमी आयज डिक्लेअर करता की मेघश्याम रावत हो आमचो येणाऱ्या 2025 झेडपी इलेक्शनाचो उमेदवार आसतलो. ही लढाई तशी अटीतटीची आसतली, आमकां खबर आसा. ही लढाई तशी पळोवपाक गेल्यार आमच्या अस्तित्वाची. ही लढाई तशी अगेन्स्ट करप्शनय आसतली. ही लढाई अगेन्स्ट रिवेंजफूल जी पॉलिटिक्स आसा त्या रिवेंजफूल पॉलिटिक्साची आसतली. ही लढाई जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा, कितलेशेच अनएम्प्लॉयमेंट आसा जेंकां नोकऱ्यो दिता 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 म्हणून सगळ्यांक लागीं ओडल्या, कळ्ळें न्ही. आतां ते परत तांकां हें जावपाचें आसा, बॅकफायर जावपाचें आसा. ते तरुणांचे बद्दल चिंता व्यक्त करता आसतना ही लढाई अगेन्स्ट अनएम्प्लॉयमेंटय आसा. ही लढाई जी आसा पळय ज्या डेव्हलपमेंटा बद्दल, जे म्हणजे आयज ज्या जाग्यार खरो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो डेव्हलपमेंट जायना, तितूंतल्यान काही गांव वंचीत केले जाता किंवा काही वाडे थंयच्यान जे डेव्हलपमेंटाच्या भायर वयता पळय त्याच्या विरोधान आसा, त्याच्या अगेन्स्ट आसा ही लढाई. की ही जी लढाई आसा ही लढाई आमची लोकांकूय सांगता, ही लढाई आमकां सगळ्या लाटंबारची जनता आहा, बिचोलची जी जनता ही सगळ्यांची लढाई. आज हांव एक कॅन्डिडेट ना, म्हाका दिसता हांव सगळ्या लाटंबारच्या जनतेक हांगातले सगळे लिडर सगळ्यांक सांगता, आमी लिडर आयज जे नरेश भाईन काडला फुडें, आमी सगळे झेडपी कॅन्डिडेट. आयज आमी प्रत्येक जाणान हांव आव्हान करता की लाटंबारचे सगळे जनतेक की आयज लाटंबारचे आमकां वाचोवपाची गरज आसा. लाटंबारचे जे यूथ आसा हेंचे भवितव्य जर 27 आमकां फुडें घडोवपाचें आसा. लाटंबारचे जे विकास आसा तो फुडें व्हरपाचो गरज आसा. जे विकास रगडला, जर तुम्ही पळयले गेले 3-3.5 वर्सान जी दुर्दशा जाल्या बिचोले मतदारसंघात ती सगळ्या अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा, हांगा लोकांनी भोगलेले आसा. जे जॉबाची खोटी आश्वासनां दिवप, आतां डेलीच्या डेली तांकां खोटी आश्वासनां दिली वयता. पूण आमकां बिचोले मतदारसंघात ह्या आमदारा कडल्यान मेळ्ळें कितें हें प्रत्येक जाणान, प्रत्येक युथान, प्रत्येक घराच्या महिलांनी एक थंडपणान विचार करपाची गरज आसा. आमकां मेळ्ळें फक्त सेक्युरिटीचे जॉब. आनी आयज जर तुमी पळयले जाल्यार जेई म्हूण जे जॉब मेळ्ळ्या ते खंय तरी कोण तेजो कोण तरी सोयरो आनी कोणाचो सोयरो म्हणजे बिचोलच्या भायर. हो आमचेर अन्याय, मोठो अन्याय. हे बिचोलच्या प्रत्येक नागरिकान, प्रत्येक घरातल्या महिलान आपल्या ज्या भुरग्यांक आयज शिकय, आमच्या लाटंबारच्यान भरमसाट ज्ञान आसा, भरमसाट बरे भुरगे आहा, क्वॉलिफायड भुरगे आहा. पूण आयज तांकां कितें सांगलें वयता की तुमकां जॉब दितले, कसले जॉब, सेक्युरिटी किंवा कॉन्ट्रॅक्टाचेर. हो आमकां बदल घडोवपाची गरज आसा. अनमोड घाटार फाटल्या दिसांनी रस्तो कोसळिल्ल्यान वाठारांत आशिल्ल्या बॅरिगेटाक अवजड ट्रकान धपको दिलो. ह्या अपघातात ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी ताच्या कुशीक बसपी क्लिनर जखमी जालो. दोगांकूय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा. आमी राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळे थंय आसा, जे जाग्यार राती एक अपघात जालो. कर्नाटकाच्यान गोंया येताली गाडी, ती अवजड ट्रक जो आहा तेणी हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर घातलेले, ती संरक्षण कंपाऊंड घातलेले की हेजी सकयल डेंजर झोन आसा म्हणून ड्रायव्हरांक दाखोवपा खातीर सकयल घातलेले. ते कंपाऊंडाकूच हेणी धडक दिले आनी जवळ फरफटत जवळ 10 मीटर सुमार सगळे जी शेडूच ओडिल्ले आनी ती जे पत्रे घातलेले तेवूय ओडिल्ले आसा. ह्या अपघातात ड्रायव्हर आनी क्लिनराक बरोच माल लागले आसा, तांकां हॉस्पिटलाक उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. आनी तुमी पळयता की गेले 4 म्हयन्या पयलीं हो रस्तो कोसळ्ळेलो, पूण अजून मेरेन रस्त्याची कांय दुरुस्ती बेगोबेग जायना. सकयल पळोवपा सोदता तुमी की हांगा सगळी शेड बी ही सगळी हांगा रस्त्याची कंपाऊंड घालपाचें आसा, संरक्षण कंपाऊंड घालपाचें आसा, पूण अजून मेरेन जालें ना. आनी ताकाच लागून हांगा मोठ्या प्रमाणान हांगा अपघात जाता. हांगा पुलीस हांगा सरळ दीस रात हांगा पुलीस नेमणूक करपाची अत्यंत गरज आसा.
तेन्ना संबंदीत जे डिपार्टमेंट आसा त्यांनी ह्या विशयी गंभीरताय घेवन हांगा जे हे आसा हांगा जे अपघाती क्षेत्र आसा ते नियंत्रण हाडपा खातीर संबंदीत पुलिसांनी जे ट्राफीक वाहतूक पुलीस आनी जे संबंदीत पुलीस आहा तेंच्यांनी हांगा हे करपाची अत्यंत गरज पयल्याची ही गाडी पळय आतां हांगा कशी दिसता ती आनी तेणी हांगा संबंद जे कंपाउंड आसा तेका ठोकल्लेली आसा आनी तेकाच लागून हो मोठो अपघात जाल्लो आसा आनी हेची दखल संबंदीत अधिकाऱ्यांनी घेवची आनी जाता तितले बेगीन जे हे काम आसा ते पूर्ण करचे. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोलच्यान एकनाथ खेडेकर. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्ते नाराज जाल्ले. ह्या नाराज जाल्ल्या कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेवन तांची समजूत काडटले भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. तशेंच बिहारात जशी विरोधकांक हार खावची पडली तशीच गोंयांतूय झेडपी वेंचणुकेत ते हारतले असो विश्वास लेगीत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान उक्तायलो. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर भाजपान आयतारा आपली पयली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केली. त्या वळेरेंत भाजपान ह्या फावटी कांय नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्या. ताका लागून पयलींच्या कांय कार्यकर्त्यांनी नाराजी उक्तायल्या. हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारले तेन्ना तांणी सांगले नव्या चेहऱ्यांक संद दिल्ल्यान कांय कार्यकर्त्यां मदीं मतभेद निर्माण जाल्यात. बसका घेवन हे मतभेद बेगीनूच सुटावे करतले अशें दामू नायकान सांगले. खुबशे जाणांक दिसता आपल्या एक दोन मतदारसंघांत कदाचित अशें नासता. काही मतदारसंघांत अशेंय बी आसूंक शकता आसता आपूण म्हणून जिखला पण पक्षान आतां पर्यंत जितले पर्यंत आमी मानपी सारके आसा न्ही आमचे सारके आमची जर आयज समजा आयज जर नांव आसा किंवा तो एक रुतबा आसा तो भारतीय जनता पार्टीन त्या वेळाचेर कांयच नासतना तुका हात दिल्लो आसता आनी तेन्ना वयर काडिल्लो आसता तो विसरप नासता ताकाच लॉयल्टी म्हणटात. आनी त्या हातूंतल्यान भितर हांव कोण तरी व्हडलो म्हणून हांवें कितें गगनाक हात लायलो ना मागीर ना जातकीर मागीर कोण खंयच नासता खूब नांवां घेवंक शकता पूण हांव घेना. आनी म्हणून पार्टीच्या कवचान भितर जो कोण रावल्लो सगळो वेवस्थीत सगळ्यांची समजूत तुम्ही काढल्या होत्या सगळ्यांची समजूत काडली कोण नाराज झाले ना ते सगळे तितले सक्षम आसात आमचे भारतीय जनता पार्टीचे फाटले झेडपी सगळे खरोखरच तांकां सॅल्यूट करपाचें की जे फाटल्या वेळाचेर जितले आशिल्ले तांणी उत्कृश्ट काम केलां. म्हणजे पार्टीच्या प्रत्येक फोरमाचेर ते आसताले फ्रंट फुटाचेर आसताले. म्हणजे हांव अशें म्हणना ह्या भारतीय जनता ते तांणी कितें वायट केलां अशें म्हणना पण भारतीय जनता पार्टीची एक चिरे जर बांदता त्या चिऱ्या भितर तांचो भितर बी हें आसा हात आसा आनी खरोखर तांचें तें वाया वचचें ना. तांचें योगदान केलें आसा तें वाया वचचें ना कारण तांणी पक्ष वयर काडिल्लो आसा. आमी कितलेंय म्हटलें जाल्यार सुद्दां बशिल्ले जाल्यार सुद्दां पक्ष वयर काडपा खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी काम केल्लें आसा सगळ्यांनी मिळून काम केल्लें आसा म्हणून इतलें बरें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव स्टेशन रस्त्या कुशीक भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. कितलोसोच तेंप जालो कांय कामगार ह्या फुटपाथीचेर न्हिदतात जेवतात तशेंच बुरशेपणय करतात. त्या भायर सोरोप येवन धुमशाणां लेगीत घालतात. ह्या विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. ह्या कामगारांक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जावपाक लागले असो हुस्को लेगीत थळाव्या नागरिकांनी उक्तायलो. मडगांव स्टेशन रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सध्या भायल्या राज्यांतल्या कामगारांचो उपद्रव वाडला. भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ले हे कामगार फुटपाथींचेर रावतात थंयच न्हिदतात जेवतात तशेंच सोरोप येवन धुमशणां घालतात. ह्या फुटपाथींचेर घाण करून दवरतात. हाका लागून थळाव्यांक त्रास सोंसचो पडटा. हे कामगार सोरोप येवन न्हिदतात हळशीक करतात ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें थळावे नागरीक सांगतात. हे विशीं नगरपालिकेन कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान थळाव्या नागरिकांनी तिडक उक्तायल्या. अशा तरेच्या प्रकरणांक लागून मडगांवची इमेज पिड्ड्यार जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. मडगांव स्टेशन रोड एक जुनी स्टेशना कडल्यान आमी 25 वर्सां पयलीं नव्या स्टेशना कडेन शिफ्ट जाले. आमच्या आमदाराक त्या वेळार जाय जाल्यार हो परिसर बऱ्या भशेन करूंक जातालो पूण ताणें थंय लक्ष दिलें ना आनी आज आमचें नवें स्टेशन आनी तो परिसर सगळो बकाल जाला. ताजे दृश्टीन तो फुटपाथ लायटी घालून तें सुंदर हें ब्युटिफिकेशन करता मान्य आसा पूण मूलभूत जी आसा लोक जे थंय येतात रावतात न्हिदतात हळशीक करतात ताजे कोणालो कंट्रोल ना. थंय कितलेशे खावपाच्यो वस्तू आसात विकपी दुकानां आसात. फाटीं एफडीएन थंय रेड केली आनी ते मुख्य म्हणजे कितें तांची लायसनां आसा हातगाड्याची रस्सा आमलेट विकपाचें आनी कितें
ती गाडो मुखार दवरून फाटल्यान व्हडली हॉटेलां घातल्या, टेबल जाले, टेबल खुर्च्यो घालून लोकांक जेवणां हे ते सगळें सर्व करतात. थंय उदका कनेक्शन ना, सिवेज डिस्पोज कशी करतात कोणाक कांय खबर ना. सगळी घाणेरड्या वस्तींत ते प्रकार चल्ल्या. म्युनिसिपालिटी हाजेर कित्याक एक्शन घेना? म्युनिसिपालिटी कोण अडयता? सीओ कित्याक एक्शन घेना? त्या परिसरांत 2 झोपडपट्टी जाल्या नव्यो, खंयच्या फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल टू डिस्ट्रिक्ट फायर स्टेशन. म्युनिसिपालिटी कित्याक एक्शन घेना? सीओ कोण अडयता? सीओ कोणा भिता? तुम्ही लोकांनी मातशें आतां लिगल कोणाले मातशें इलिगल एक मातशें कितें जालें तुमी धांवत येता रोखडे, नोटिसी सर्व करतात. आमकां गोंयकारांक आमकां प्रोटेक्शन कित्याक जाता की फुटपाथार कितें एक प्लास्टीक घालतात, धंदो सुरू करतात. म्युनिसिपालिटी कांय करना तांकां. थोड्या तेंपान तांकां रावपाक झोपडी मेळटा. ह्यो सगळ्यो सुविधा तांकां फुकट मेळटात. म्हणजे लोक धांवून गोंयांत कित्याक येवपाना? कारण तांचे सगळ्यो सुखसुविधा जाल्या. इलेक्ट्रीक कनेक्शन इलिगल आका रोखडे फटाफट मेळटा. तुका आनी म्हाका लायटीची कितें जाल्यार आमकां पावटी मारची पडटा थंय डिपार्टमेंटांनी. आधार कार्ड हे तें करपाक आमकां पावटी मारची पडटा, पण तांकां आमकां घरा कडेन डिलिव्हरी मेळटा. मडगांवच्या फुटपाथाचेर मुंबय सारक्यो झोपडी जरी उबी जाल्यो म्हाका अजाप दिसचें ना, कारण तांकां प्रोटेक्शन आसा. तांकां बिंदास्त या तुमी गोंयांत जाय थंय जाय तें करा, हो मेसेज आमी तांकां दिल्लो आसा. आम्ही सकाळी जेन्ना पळय मॉर्निंग वॉकाक जेन्ना पळय वता खंयच्याय हातूंच्या भागात, स्पेशली ते पळय आमचे पिपळापेट टू रेल्वे स्टेशन रस्तो पळय आसा, हांगा ह्या परप्रांतीय मजुरांनी जावं ह्या बेंगल्यांनी अशी घाण करून दवरता. हे रातभर थंय धुमाकूळ घालता, त्या फुटपाथांचेर न्हिदलेले आसता, कोण पडलेले आसतात. जे पळय गोंयांत पळय सकाळी फुडें जे पळय कोण टुरिस्ट रेल्वेंतल्यान देंवोन येता तांकां हें सगळें चित्र पळयतात ते म्हणटात हें म्हणजे गोंय काय म्हणून. सो गोंयची जे पळय इमेज आसा, मडगांवची जी पळय इमेज आसा ती सगळी पाड पडटा. सो हें आमी खंय तरी सुदारपा जाय. शासनान हाजेर भर घालून ही पळय बार्रां तावेर्नां कितें रातभर चलता जावं टायमा भायर चलता जावं खंयची पळय आसा ताचेर खंय तरी रोख घालपा जाय. आनी हातून हे जेणे करून हे बेपती आसा ते खंय तरी कंट्रोलान येतली अशी आमकां एक आशा आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकार. वाळपय ठाणे उदकाची पायपलायन फुटून रस्त्याचेर जाल्ल्या चिखलात 2 दुचाकी चालक निसरून गंभीर जखमी जाले. वाळपय ठाणे वाठारात उदकाच्या नव्या पायपलायनीचे काम चालू आसतना मुख्य उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. मुख्य पायपलायन फुटल्या उपरांत उदका पुरवण खात्यान ती तशीच सोडली. देखून ती उदका पुरवण खात्याची बेजबाबदारपणां अशें म्हणीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आमकां खबर आसतली की वाळपेन सध्या रस्ते सगळे खणलेले आसा आणि सध्या पायपलायन हांगासर PWD तर्फे घालपाक सुरवात केलेली आसा आणि तेका लागून वाळपेची जी वाळपे शहर आहा हे सध्या रस्ते फोडल्या कारणान सगळ्याक डेंजरस जालेले आसा. आयज सांजचे वाळपे ठाणे रोडाचेर काम चालू आसलेले आणि JCPन हांगासर रस्त्याच्या सायडीक पायपलायन घालपा खातीर हांगासर खणलेले आणि तेतून जे उदकाची मेन पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आणि वाळपेच्यान मावशी वयता ह्या रस्तो जे मेन रस्तो खणल्या कारणान हांगासर पायपलायन फुटलेली आसा आणि उदक सध्या कितलेशेच वाया वचपाक लागलेले आसा. मेन म्हणटा ते हो रस्तो खणलो आणि हांगासर जे हांगासून मावशी रोडाक वयता ह्या रस्तो खणल्या कारणान उदक पायपलायन फुटल्या कारणान सध्या चिखलमय जालेले आसा आणि काही वेळा पयलीं हांगासर 2 जाणां भुरगे पडून जखमी जालेले आसा आणि तांकां सध्या हॉस्पिटलान व्हेलेले आसा. ही खरं तर संबंधीत खाते जे उदक पाणी पुरवठा खाते आसा हेंचे जी बेजबाबदारपणां आसा आणि लोकांची तेंच्यांनी काळजी घेवपाक जाय आसलेली. ह्यो मेन रस्तो मेन रस्त्याचेर उदक गेल्ल्या कारणान सध्या हांगासर जे वाठार आसा तांकां सुद्दां उदक नळ्याक नासतले. हे आतां उदक जे गळटा हे रातभर अशें उरल्या कारणान फाल्यां सकाळीच हेजी दुरुस्ती जातली. तो पर्यंत हांगासर रात्रभर कितले जाणां पडटले हेजी म्हायती ना. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. मुरगांव नगरपालिकेची सोमारा बसका जाली. ह्या बसकेत हिंदू मसणभूंयचे नुतनीकरण, विक्रेत्यांक नव्या नुस्तें मार्केटात स्थलांतरीत करप तशेंच उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयान नव्यान नुतनीकरण केल्ल्या पालिकेच्या इमारतीत हाडपा विशीं चर्चा जाली. पालिके विशीं जे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर ही खासा बसका आपयल्ली. म्हणजे आमचो एक फिश मार्केट आनी क्रिमेटोरियम. फिश मार्केट म्हणजे कशें ऑलरेडी फिश मार्केट आमची रेडी जाल्लेले आहा आणि आमदारान अशें सांगलां की 15 डिसेंबर हे खंय तरी मार्केट इनॉग्रेशन करपाचें म्हणून तांकां आमी ते शिफ्टिंगेचो एक नोटीस धाडपाचें म्हणून ते बेगीनच्या बेगीन शिफ्ट कर म्हणून. कित्याक वी आर ऑलरेडी पेईंग अ रेंट टू हेका कोणाक डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी रेंट पे करता. त्या जाग्याची ऑलरेडी
इवन ते आम्ही मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टर शिफ्टिंग टू म्युन्सिपालिटी हाडपाक सांगला, पण अराउंड ते 44-45 लॅक्स आमचे आउटस्टँडिंग आले ते आमकां दिवपाक, पण ते खंय तरी 15,000 मायनस केले एज अ फिश वेंडर जे आमचे थंय रावता त्यांचे भाडे धरून आमकां 15 लाख मायनस करून अराउंड 26 लॅक्स ते पे करपाचे. आणि आम्ही लास्ट टाइम कलेक्टरान मिटींग घेऊन त्यांच्यानी पेमेंट करता म्हणून सांगलेलो, म्हणून त्यांच्यानी रेडी जातकूच आम्ही इवन नेक्स्ट म्हयन्याक डेप्युटी कलेक्टर मामलेदारूय ह्या भाशेन येतले. मागणी मिटींग जाली म्हणजे वेंडर्सांक शिफ्ट करपाक ताका डेटूय दितले सांगला, आणि कशें करपाचे कशें बसोवपाचे तांकां सांगून ते बसोवपा सिस्टमूय आमी लायलेली आसा. मागीर म्हणजे एक खाऱ्यावाड्यार क्रिमेटोरियमाची म्हटल्यार तुमी केला आसले सर, परिस्थिती सारखी बिकट आसा, म्हणून आमी एक शिपेडाक लेटर केलेले बाबा तुम्ही एक तरी आमकां एक बरें करून थंय दिया म्हणून. आमच्या चेअरपर्सनान मिटींग कॉल केली आणि खूप जण कॉल केले आणि सगळे व्हॅलिड पॉईंट घेतलेले. आणि व्हॅलिड पॉईंट मेजर पॉईंट्स म्हणटालो म्हणटा आता तुम्ही पळयला आसतले व्हडलो प्रोजेक्ट म्युन्सिपल फिश मार्केट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा, फक्त एंट्री जावपाक जाय. आमचे जे फिशर वेंडर आहा पळय त्यांची एंट्री जावपाक जाय. काही बारीकशे ताका ते डिसिजन घेतला आमी की फिशर वेंडर आहा पळय तांकां रिक्वेस्ट करपाचें, तांकां शिफ्ट करपाचें आणि इनॉग्रेशन करपाचें. बिसायड दीस आमच्या वास्को एमएलएन एक बरो प्रोजेक्ट घेतला की जे फिश मार्केट आहा पळय तेचेर फूल सोलर पॅनल्स बसोवपाचे म्हणून ते एक डिसिजन आमी घेतलें. सोलर पॅनल्स आयज आमी पळयतात जे वास्कोकार जे कोण आसा पळय तांकां डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार हेका आमकां थंय वयचें पडटा, बायणां वयचें पडटा. पयलीं एकच अंडर वन बिल्डींग आसलेली, सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमकां की पोरते हांगा हाडपाचें. ते एक आमी डिसिजन घेतलेले आसा. तेजे कितें आउटस्टँडींग ड्यूज आहा पळय तेंच्यांनी पे करतले आणि तांकां आमी हांगा हेच म्युन्सिपालिटी जे पयलीं डेप्युटी कलेक्टर सकयल मामलेदार सायडीक आसले पळय सेम प्रोसिजर ते पोरते हाडपाक ठरयलें आसा. कित्याक इन शॉर्ट रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची सुद्दां हांगा बिल्डींग जाता, सो रोखडेच ते थंय शिफ्ट जातले. सो हे टेम्पररी बेजीसर ते हांगा जमतले. हेचे भायर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या म्युन्सिपालिटी चलता तो बायणा फिश मार्केट बायणा ओल्ड पॉवर हाऊस. तो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर तुम्ही पळयले आसा, 3 फ्लोर ऑलरेडी जाल्लेले आसा. ते मायनर चेंजीस केलेले आसा आमी. थंय आमी कितें केलें ऑफिसीस केल्लेली आसा. पण आतां आमी ओवरऑल स्टडी केल्या उपरांत पळोवपाक गेल्यार ती ऑफिसीस आहा पळय ऑफिस ते चलपाक डिफिकल्ट आसा. त्या कारणान ती आमी चेंजीस केलेले आसा. एनी गव्हर्मेंट ऑफिस दिवपाक लागून एक फ्लोर 2 फ्लोर आमी फक्त एक अशें सिस्टम केलेलें आसा. जशें आतां मामलेदार ऑफिस एक फ्लोर फूल मामलेदार ऑफिसाक दिवपाचो, थंय सगळे ऑफिस स्टाफ करपाचे. हे 2 ते चेंजीस केलेले. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेअर न्यूज दित आसा. तांचे खूप खूप आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकाचे